एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? सो आम्ही सगळी बरी आसा. तुम्ही सगळी बरी आसतली अशें हांव समजून घेता. ओके, बरी करून रावात. ओके, आणि टायम जालो आसा 11:30 आणि घरची सगळी कामां जाल्लीं आसा. शावर बीन घेवन येयलें हांव आणि आयज ह्या रुमान हांवें व्लॉग स्टार्ट केला. कित्याक अशें बसलेलें हांव. तो बसला पळय थंय. ऋतिक हाय म्हण. ऋतिकाची न्ही फ्रायडेच्यान एक्झाम स्टार्ट. सो म्हटलें मातशें बस आतां. जाल्यार की करता खबर आहा, सकाळी उठ्ठा, च्या पिता आणि रिमोट घेता आणि टीव्ही पळयत बसता फूल डे. फ्रेंडचे बर्थडे आसा. कोणाचे बर्थडे? आता स्टडी केला मात तुका बर्थडे व्हरतलें हांव. माझी फ्रेंड आसा निशा. बर्थडे आयज फ्रेंडाचो बर्थडे आसा. सांग तुमकां मागीर. ओके, सो म्हटल्यार स्टडीज कर आतां. खूब आहा तें हिंदी अशें बरयता. हिंदी बरयता खूब आहा तें. सो तो हिंदी मातसो वीक आहा न्ही, ताका मातशें प्रॅक्टीस कर म्हटलें बरोवन. सो तेच सकाळचें च्या पिलें. नाल्यार कितें करता बरा, फूल डे अशें टीव्ही लावन बसता. सो म्हटलें आतां एग्जाम जायसर न्ही, तूं अभ्यास कर, मागीर एग्जाम सोंपले की मागीर तुका जाय तें टीव्ही पळय. ओके, सो मम्मी गेला न्हांवपाक. ओके, सो काल न्ही हांवें कांय अशें व्लॉग करूंक ना. सांगता कित्याक तें. सुशेगाद भायर बसया आमी, काळोख जालो. सो सांगता तुमकां काल हांवें कित्याक व्लॉग करूं ना तें. सो पयर हांवें व्लॉग घातलेलो एक, मागीर काल सॅटर्डे काल न्ही हांवें कांय अशें व्लॉग करूंक ना. काल जालें की खबर आहा तुमकां, खबर आहा न्ही शिवाचे इव्हेंट चालू आसा. आयज तो लास्ट आसा इव्हेंट. ओके, सो फ्रायडे सकाळी तो 7 गेल्लो इव्हेंटाक सेटअप करपाक. ओके, आनी फूल डे तो घरा येवंक ना. घरा जेवपा बी येवंक ना. आमी रातचे आपूण 12 सुमार पावता म्हणटालो, पण तेंचे न्ही थंयसर सेटअप बीन जावंक नासलेलें. तो सकाळी न्ही सकाळी तो 5 घरा येयला. ओके, सो म्हणजे तेंचे सेटअप जावपूच नासलेलें, म्हणजे खूब टायम लागता न्ही तें आनी सगळें सारकें जावंक जाय न्ही. सकाळी 5 येयला आनी तो फूल डे काल म्हणजे पयर न्हिदोंक ना तो. सो जालें कितें तो म्हणजे म्हाका कितें जाता खबर आहा, शिव जेन्ना घरा आसलें न्ही म्हाका मातशें रिलॅक्स जाता, कळ्ळें न्ही. म्हाका खबर आहा तो इव्हेंटाक गेला आनी येवपाक टायम जातलें म्हाका खबर आहा. म्हाका न्ही झेमूच पडनालें. हांव आतां कॉल करता, केन्ना पावतलो. तो म्हणटा जावंक ना, आजून जावंक ना, आनी 1 वर लागतलें, 2 वर लागता सांगता. सो तो जागो आहा थंयसर इव्हेंटाक, तेज्या वांगडा हांव हांगा जागे. म्हाका झेमूच पडना, कोणाक खबर कित्याक तें. तो एकदां घरा पावलो न्ही म्हाका मातशें रिलॅक्स जाता, खरें सांगता तुमकां. त्या दिसाक तो सकाळी 5 येयला आनी हांव तेज्या वांगडा हांगासर फूल डे जागे आसा. म्हाका झेमूच पडना. 5 जाले, सारको 5 येयलो शिवनाथ. सारको सकाळचे 5 येयलो, न्हालो आनी परत गेलो इव्हेंटाक. कित्याक 7 थंय पावूंक जाय आसलेलें. कित्याक ते मागीर टेस्टींग करपाक येतात. ते 9 स्टार्ट न्ही ते इव्हेंट. परत तो न्हांवून परत गेलो. हांव कशें असो म्हणजे हांव कितें सांगू तुमकां, जे दिसा मनशान न्हीद फूल डे जागो आसता, नेक्स्ट डे परत ते कामां वचूंक जाय, म्हणजे कसो तो रावतलो कांयच खबर ना म्हाका. सो तो येयलो 5 न्हांवून बीन गेलो. मागीर हांव पयलें हांवें ताका 5 सुमार आयिल्लो तो. मागीर हांवें 5 सुमार आयिल्लो तो, न्हालो आनी गेलो. मागीर तेन्ना आनी खंय झेम पडटा 5 सुमार. मागीर मातशें म्हाका झेम लागलें. मागीर 6:30 म्हाका परत उठोवंक जाय न्ही ऋतिकाचें टिफीन करपाक बीन. सो मम्मी उठली म्हज्या वांगडा. तिणें मातशें म्हाका हेल्प केली. बेगीन एका टिफीन पॅक करून, पोळे केलेले पातळ पोळे बेगीन एका पॅक करून दिले. मागीर एका धाडलें स्कुलान. मागीर कितें जावपा लागलें दोळे, आनी हे दोळे बीन अशें सुजलेले म्हाजे, कळ्ळें तुमकां न्ही. म्हणजे फूल डे न्हिदूंक ना न्ही हांव जागेत आहा न्ही, म्हणजे दोळे बी सुजलेले. मागीर कितें केलें खबर आहा, ऋतुका टिफीन दिलें, गेलो तो स्कुलान. मागीर परत न्हिदलें हांव. तेन्ना खंय झेम पडटा म्हाजें कशें खबर आहा, एकदां उठलें न्ही मागीर परत म्हाका झेम पडना. तरी पूण हांव आड पडलें. फूल हे न्ही अशें सुजलेले दोळे. मागीर न्हिदलें परत. न्हिदून मागीर न्ही 11 सुमार अशें उठलें हांव. मागीर न्ही सारकें तकली बी सामकें जड जावपा लागलें आनी मातशें सूज न्ही मातशें देंवलेलें. मागीर आनी कितें व्लॉगिंग करतलें, सारकें तकली बी सारकें दुखपा लागलें. मागीर ताका लागून न्ही काल हांवें अशें कांय व्लॉगिंग करूंक ना. हांव हांगासर जागे आसा, पण म्हाजें हें प्रॉब्लम, तो शिवना थंयसर फूल डे जागो आहा. तो कसो तेणें दीस काडला आसतलें, जस्ट तुमी इमेजीन करात. हांवें तरी हांगा मातशें न्हिदलें, तो न्हिदूंकच वचना, फूल डे जागो आहा तो. काल मागीर हय, काल फूल डे थंयच आसलो तो. मागीर रातचें 6:30 सोंपलें तें इव्हेंट. 6:30 येयला आनी शिवाचें तोंड पळोवंक जाय अशें, दोळे अशें, कळ्ळें तुमकां न्ही. म्हणजे न्हीद ना न्ही. मागीर येयलो, मागीर जेयलो रातचो आनी ताका म्हणटा वचून बेगीन न्हीद. आनी आयज सकाळीं 7 परत गेला इव्हेंटाक.
ओके. सो आयज लास्ट डे आसा आनी काल आमच्या कॉलेजीन तुमकां सांगलेलें न्ही दांडिया आसलेलें म्हणून. काल गेल्ले आमी दांडिया पळोवपाक. वच्चे म्हटलें पण काय अशें व्हिडिओ शूट करूं ना कित्याक ते सॉंग बीन आसता न्ही ताका कॉपीरायट येता न्ही आनी ते मी शूट कर मागीर ताका दुसरें सॉंग घाल ते मागीर ते बरें दिसना पळोवपाक. सो हांवें न्ही कांयच शूट करूंक ना. सगळे ते पिक्चरचे सॉंगां ती ते सगळे मागीर कॉपीरायट येतले मागीर कांय फायदो ना. जस्ट गेल्ले आमी. मम्मी म्हणटाली चल या म्हणून कित्याक थंयसर स्टॉल घातलेले पानीपुरी शिवपुरी तिका ते पानीपुरी खावपाक आसलेले. जस्ट गेली आमी एक वर बसले येताना पानीपुरी शिवपुरी खावन येयली आमी. काल अशें कांयच व्लॉग करूं ना हांवें ताका लागून. सकाळच्यान म्हणजे हेच प्रॉब्लम दोळे बी सुजलेले मागीर जेवन मागीर दनपार परत न्हिदलें हांव. मागीर सांजचें मातशें बरें दिसलें ताका लागून गेलें हांव दांडिया नाल्यार हांव वचपा नासलेलें. आनी वर्सान वर्स दांडियाक न्ही हांव स्टॉल घालतात. लास्ट इयर घालूंक ना तेजे लास्ट इयर घातलेले हांवें व्हिडिओ आसा. सो शिव म्हणपा लागलो तुका पळय जीव सारकें ना आनी तूं आनी कितें घालता स्टॉल आनी ते स्टॉल घालूंक जाय म्हणटरी म्हाका शिव वांगडा जायत कित्याक खबर आहा ते सिलिंडर व्हरूंक जाय सर की हांव न्ही मोमोज घालता जेन्ना आमचे स्टॉल आसता पळय हांगा नवरात्री आनी क्रिसमसाक न्ही हांव मोमोज घालता. पण ते शिव ना तुमकां खबर आहा शिव काल ना आनी ते मागीर सिलिंडर वर हें वर तें वर शिव म्हणपा लागलो पळय आपूण ना तूं कशें करता तें कर म्हणपा लागलो. पूण हांवें तें रिस्क घेवंक ना आतां इतलें इजी ना न्ही तें ताका लागून. सो आसूं म्हटलें 2 वर्स जाले गेल्या वर्स आनी ह्या वर्स हांवें नवरात्री स्टॉल घालूंक ना. आतां पळयता हांव क्रिसमसाक इफ बरें दिसता बरें जीव सारकें आसा जाल्यार हांव क्रिसमसाक एक थोडे तरी मोमोज घालतलें. श्योर एक मजा येता अशें न्ही की पयशे कमोवंक जाय अशें न्ही एक मजा येता एक बरी दिसता घालपाक ताका लागून. सो दिस टायम हांवें घालूंक ना. सो आसूं म्हटलें. सो अशें आसलेलें कालचो दीस फूल डे न्हिदोन काडलें हांवें. सो जस्ट म्हाजी नेबर येयल्ली तिणें हें घातलेलें स्टॉल हें कस्टर्ड मागीर सेरादुरा ती घालता आनी जेली हें पळय तिणें हाडून दिला म्हाका आनी कस्टर्ड ती घालता स्टॉल म्हणजे ती नवरात्रीक आनी हें सेरादुरा 2 भशेन केला. पण ती वर्सान वर्स न्ही हें करतालें बिस्कीट आनी क्रीम पळय आयज तेणें म्हाका दिसता ओरियो बिस्कीट बी घालून केला हेणें. हय आवडटा म्हाका. सो हाडून दिली तेजेच आत्तां येयल्ली ती दिवन गेली. ओके. सो आयज परत शिव जेवपाक येवचो ना ताका थंय जेवण JW मेरियट्सान बरें जे ताका तें बरें मेळटा जेवपाक. ताका अशें हें ना म्हणजे बरें मेळटा म्हूण जेवपाक अशें हें ना कामाक टेंशन न्ही ताका जेवण बिवण तितलें हें ना. आनी मेन कितें ताका जेम जेन्ना मनशाक जेन्ना न्हीद येता पळय एक चाय मेळ्ळें न्ही जाल्यार तो हॅप्पी. पण थंय चायचे रेट आसा 350 रुपया एक च्या JW मेरियट्सान. तो म्हणटा कितले फावटी च्या पितलो आपूण आपले एक च्या पावना म्हणटा तो 350 रुपया घेवन च्या पिवपाचे. तो जस्ट तेंच्या हॉटेलच्या भायर न्ही एक रेस्टॉरंट आहा धाकटें रेस्टॉरंट आपूण थंय पिता पावलो च्या. ताका च्या जाय एक ताका च्या पडलो न्ही पोटान तो मातसो चार्ज जाता ताका लागून. हांवें म्हणलें ताका 350 रुपया घे आनी च्या पी. तो हांसपा लागलो 350 रुपया घेवन च्या पिवपाचें. ओके. सो आयज तो जेवपाक येवचो ना पूण डायरेक्ट सांजचो येतलो आनी आयज ते हाफ डे आसा म्हणजे 3-4 सोंपतलें तें आयज हाफ डे आसा आनी तो आयज रिलॅक्स आहा मातसो जालें बरे भशेन इवेंट तेजे ते एक टेंशन आसता ताका व्हडले इवेंट न्ही ते ताका लागून. ओके. सो ना नुस्तें हाडपाक. सो आयज खूब दिसांनी हांवें नुस्तें ऑर्डर केलां केन्ना अशें हांव ऑर्डर करना तेजे कडेन आमी हाडटात न्ही पणजींतल्यान. सो आयज म्हटलें शिव ना सो म्हटलें कितें तरी नुस्तें ऑर्डर करया नाल्यार जेवण वचना ताका लागून. ओके. फाल्यां आनी सोमवार. ओके. मम्मी जस्ट न्हांवपाक न्हांवन येयली. ओके. हांवें ताका कितें म्हटलेलें नुस्तेंवाल्याक तो नुस्तें हांव ऑर्डर करता पळय 1 kg आसल्यार इसवण घेवन यो म्हणून 1 kg. ओके. आनी तेणें धाडून दिला कितें खबर आहा म्हणजे तें 1 kg इसवण आसलेलें 1 kg नासलेलें जाल्यार म्हाका दिसता 2-3 किलोचें इसवण आसलेलें खंय बायली आई म्हणाला हां 1 किलोचे म्हणजे 1 kg इसवण आसलेलें तेडे आसलेलें खंय 2 kg 3 kg अशें व्हडलें व्हडलें. सो तेणेन पिसीस करून धाडून दिला. म्हाका जाय आसली कितें खबर आहा म्हणजे तकली बीन जाय आसलेले तकली आनी थोडे बारीक बारीक पीस घालून नी करी करया आनी मातशे व्हडले व्हडले पीस आसता पळय ते आयज करया कटलेट. म्हाका कटलेट न्ही खूब आवडटा. म्हाका फ्राय नाका म्हटलें वा येता फ्राय कटलेट खूब बरें कितें रे मागीर आतां बस कर आनी थोडें उरला मागीर एकांक सुद्दां नाका चल. सो कटलेट न्ही खूब बरें जाता. सो पळयत जाल्यार तेणें व्हडले 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 पिसीस धाडल्या आनी ते करी आनी करपाचे व्हडले व्हडले पिसीस ते आनी करी बरें जावचें ना. ते बारीक बारीक पिसीस ते बरें आसता करी म्हणजे बारीक बारीक पीस आसता पळय ते करी बरें जाता. ते व्हडले व्हडले आहा ते हॉटेलान मेळना थाली इतले व्हडले व्हडले आहा. आनी कितले गे 10 पीस येयला सारके 10 पीस घातला हांवें दाखयता तुमकां. आमी सोदताले तकली खंय आसा तकलीच ना पळय व्हडले व्हडले आहा पण आसा फ्रेश बरें आहा पण 10 पीस आहा. पळयात मीठ लावन दवरला
म्हटलें करी बीन काय करया नाका, सोलकडी कर आणि कटलेट करता आणि शिवाय आतां एक इसवण फ्राय करता. ताका ते फ्राय आवडटा न्ही, तो रातचो येतलो. म्हाका बांगड्याचें सोल आसा. ही पळय, हिका बांगड्याचें सोल आहा खंय, केन्ना केलेलें तें सोल, केन्ना केलेलें सोल. बरें उरते फ्रिजीन, तशें कांय ना, बरें उरता. सोय घालूंक ना, बेश्टे चिली वांटून केला. सो म्हटलें आयज म्हाका तुमकां दाखयता हांव तरी पूण हांवें ऑलरेडी शेअर केला. कोणें ट्राय केला म्हाका कमेंट करा. आणि कोणें करूं ना न्ही, आतां इसवण भरपूर मेळटा, हाडून न्ही एकदां तुमी कटलेट करा, हांव तुमकां गॅरंटी दिता, तुमकां आतां खूब आवडटलें कटलेट. म्हाका इतलें आवडटा तें. आनी तें सोलकडी आनी कटलेट आसल्यार विचारपा नाका. ओके, सो हांव कितें करता तुमकां परत न्ही शेअर करता हांव तें कटलेट. ओके, आनी हें खाता हांव सेरादुरा, म्हाका खूब आवडटा हें खाता. ओके, सगळें रेडी करता हांव कटलेटचें. ओके, मागीर मेळटा तुमकां. ओके, चला. सो चला करी आमी कटलेट. सगळें हांवें कट करून दवरला, कांदे बीन, कोथमीर नासलेलें, रितीका परत धाडला शॉपार. आनी कोथमीर घालना तें तशें बरें जायना, कोथमीर ताका जाय, ताका लागून. ओके, सो शिव खायना, ताका कटलेट चड आवडना, खाता पण चड ताका आवडना. पण ताका लागून 2 म्हणजे फीश म्हणजे किंगफीश काडून दवरला, तर रातचें फ्राय करतलें. ओके, दाखयता तुमकां हांगासर कितें करूं जाय तें. सो हें पळयात, हें आतां आमकां न्ही शिजोवन घेवंक जाय. सो एकान एक आयदनान ट्रान्सफर करता. खूब व्हडलें व्हडलें आहा तें पळयात, ते हॉटेलान मेळना थाली तशें, पण बरें फ्रेश आहा. सो आतां आमकां घालूंक जाय उदक, आनी उदक न्ही चड घालप ना. आनी इफ किंगफीश तुमकां नाका जाल्यार तुमी बांगड्याचे आहात करा तुमी कटलेट. ओके, सो उदक न्ही जस्ट थोडेंशें घालता हांव, बस इतलेशेंच. मीठ लावन दवरलेलें ताका हांवें, तसोच थोडेंशेंच मीठ घालता हांव. थोडेशें हळदीचो पिठो घालता. तो जस्ट थोडेशेंच न्ही हांवें हांगा सोलां घालता. सो हें पळयात हांवें दवरलां गॅसीर. आतां हें न्ही आमकां बरें शिजोवन घेवंक जाय, सेम जशें आमी बांगड्याचें कटलेट करना सेम अशेंच आमकां बरें शिजोवन घेवंक जाय. मम्मी काल दांडिया पळोवपा सारकें एक्सायटेड, कित्याक खबर आहा, ती गेल्ली काल पानीपुरी आनी शिवपुरी खावपाक, ताका लागून गेली ती. नाल्यार केन्ना अशी दांडिया बी वचना ती आं पळोवपाक. ते पानीपुरी आनी शिवपुरी खावपाक लागून काल सारकें तळमळटाली. बरें आसलें गे पानीपुरी, हय बरें आसलेलें. पानीपुरी बरें आसलेलें, शिवपुरी म्हाका इतलें आवडना. पानीपुरी खालें, खावकूच ना, केन्ना शिव हाडटा पार्सल, भायर बी खंय वचोंक ना. सो आमचे कॉलनीनूच घातलेलें स्टॉल, बरें आसलेलें. हय बरें जालें. हिने पळय स पुरी खाले खंय सांगता न्ही, हांवें मेजूकूच ना. मागीर हांवें दोन 3 खाले, हांवें शिवान खालें. हांवें 2 खाले, मम्मी 6 खाले खंय आसूं. तिका तें आवडटा पानीपुरी, बरें आसलेलें पानीपुरी, बरें जाता. सो ताका लागून ती काळ सारकें रावल्ली, केन्ना दांडिया पळोवपाक या म्हणून. मागीर म्हाका कळ्ळें ही दांडिया पळोवपाक वचोंक ना, ही पानीपुरी खावपाक वयता म्हणून. सो हें पळयात, हें जाल्लेलें आसा. आतां आमकां काडून घेवंक जाय, जे कांटे बी आसता पळय, चड एका कांटे बी नासता, फक्त हें एकूच आसता मदीं. ओके, तें काडून घेता. ओके, हांव पयलीं हें काडून ताका मातशें स्मॅश करून घेवंक जाय. ओके, तें करून घेता मागीर दाखयता तुमकां. सो हांगासर पळयात, कांटे बी काडून घेतला हांवें, आनी हातींनी बरें अशें न्ही मॅश करून घेवंक जाय. ओके, सो आतां आमी करया कटलेट. सो हांगासर एक पॅन दवरला हांवें. आतां तातूंत घालता 1-2 व्हडलो चमचो तेल. सो तेल न्ही तापलेलें आसा. सो आतां घालता हांव कांदे. सो हांगासर न्ही 2 कांदे न्ही हांवें चॉप करून घेतला. सो कांदे न्ही आमकां एक बरें 2-3 मिनटांनी फ्राय करून घेवंक जाय. सो कांदे न्ही हांवें 2-3 मिनटां फ्राय करून घेतला. सो आतां घालता एक धाकटो चमचो आलें लसूण पेस्ट, आनी बरें ताका आनी 1-2 मिनटांनी बरें फ्राय करून घेवया. सो आतां घालता एक ग्रीन चिली चॉप करून घेतला. सो आतां घालता एक टोमॅटो चॉप करून घेतला. सो बरें एका मिक्स करून घेयात, आनी थोडेंशें मीठ घालता हांव. मीठ घालता, आनी आतां आमकां हें टोमॅटो न्ही सॉफ्ट जायसर न्ही बरें कूक करून घेवंक जाय. सो लीड ओपन करता, आनी टोमॅटो न्ही हांगासर मातशें सॉफ्ट जाल्लें आसा. सो आतां घालया आमी एक 1 टीस्पून चिली पावडर, 1/2 टीस्पून टर्मरीक, आनी एक 1 टीस्पून घालता गरम मसाला. बरें ताका मिक्स करून घेयात.
सो बरें मिक्स करून जाल्लें आसा. सो धांपून न्ही जस्ट 1-2 मिनटांनी एका कुक करून घेवया. सो 2 मिनटां जाल्लीं आसा. लीड ओपन करता. सो आतां घालया आमी किंगफीश बॉयल केलेलें तें घालता. सो बरें एकानी मिक्स करून घेयात. सो बरें मिक्स करून जाल्लें आसा. आतां घालया आमी कोथमीर. सो आतां घालता हाफ लेमन ज्यूस. सो आतां घालता हांव 2 व्हडलो चमचो बेसन. मातशें ताका बायंडींग येतलें बेसन घातल्यार. ओके आनी आतां हेनी बरें आमकां मिक्स करून घेवंक जाय. सो हांगासर पळयात बरें एका मिक्स करून जाल्लें आसा. ओके धांपोवन जशेंच आमकां 1-2 मिनटां दवरूंक जाय. मागीर आमचें हें रेडी आसा. मागीर थंड जालें की मागीर कटलेट करया. सो हें पळयात हें बरें थंड जाल्लें आसा. सो आतां आमी करया कटलेट. तुमी न्ही अशें मिक्सचर करून न्ही एक डब्यान घालून दवरूं शकता. पण हांवें सगळें अशें कटलेट करचें ना हांव. जें आतां आमकां जाय पळय तितलेंच करतलें आनी बाकीचें हांव डब्यान घालून दवरतलें. ओके सो आतां आमी करया कटलेट. सो हांगासर पळयात हांवें कटलेट करून घेतला. जेन्ना कटलेट करतना बायंडींग सपोज बरें जायना जाल्यार बेसन एड करूंक जाय थोडेशें. ओके सो हें परफेक्ट आसा. रवा घेतला हांवें. सो रवान ताका डीप करून फ्राय करतलें हांव. सो बरें न्ही दोनी सायडनी बरो गोल्डन कलर जायसर न्ही एका बरें फ्राय करून घेवंक जाय. सो हें पळयात जाल्लें आसा फ्राय बरें. ताका न्ही गोल्डन कलर जायसर न्ही ताका फ्राय करात. खावंक बरें लागता. सो हांगासर न्ही किंगफीश कटलेट रेडी आसा. सो जालें कटलेट करून. तुमकां एक गजाल सांगता रितुकाचें. ओदोळ ताका धाडलेलें शॉपार कोथमीर आनी हें हाडपाक टोमॅटो. 100 रुपया दिल्ले हांवें टोमॅटो आनी कोथमीर. पुरो न्ही 100 रुपया आनी उरलेले पयशे येवपाचे परत. मागीर गेलो. मागीर ते शॉपवाल्यान म्हाका मॅसेज केले अशें 50 रुपया पेंडींग आहा. म्हणजे हांवें आनी परत ताका 50 रुपया दिवंक जाय. हांवें म्हटलें टोमॅटोक आनी कोथंबीर इतलें लागता काय म्हटलें. ना हेणें खंय 2 ज्यूस घेतला खंय. हेणें 2 ज्यूस घेतला हांव पावलो. ओके म्हटलें हांव तुका मागीर दिता म्हटलें पयशे. तो बरो आमचो शॉपवालो रावता अशें म्हणजे आतां हाडून दी अशें म्हणना तो. सुशेगाद हाडून दी म्हणटा. मागीर हो आयलो घरा. पिशवी पळय जाल्यार ज्यूसूच ना. टोमॅटो आनी कोथमीर आहा. हांवें म्हणलें ज्यूस खंय रे. सांगात ना. तुवें पिले काय म्हटलें. आपूण पिवूंक ना खंय. आपूण खंय वॉचमॅनाक दिला खंय. ते गेटी 2 वॉचमॅन रावता न्ही तांकां ज्यूस दिवन आयलो तो पळय. बरें काम केलें ऋतिकन रे. व्हेरी गूड. आतां समजलें हेणें आपल्याक पिवपाक घेतला काय म्हणून. हांव म्हाका टेंशन ताका दिना न्ही आमी ज्यूस बीन. सो तेणें 2 वॉचमॅनाक ज्यूस दिला. कित्याक शिव दिता न्ही केन्नाय येताना न्ही तांकां वॉचमॅनाक न्ही ज्यूस बीन दिता. सो बापाचें शिकला. आपूण तेंच करपा लागला आतां. सांगलें नॅक्स्ट टायम अशें ज्यूस बीन घेयनाका म्हणलें ताका हांवें. जेन्ना हांव बी आसतना ओके ज्यूस घे आनी ताका वॉचमॅनाक दी. म्हाका काय प्रॉब्लेम कांय ना. पूण तुजे कडेन पयशे ना न्ही इतले. सो तें करूंक जायना म्हणलें ताका. पण बरें आसा वॉचमॅनाक 2 ज्यूस दिले तेणें. आतां समजलें हो पितलो म्हणून. अशें गजाल हेजें. ओके सो जेयता आमी. ओके सांजचें पळोवया. सांगलें न्ही आयज बड्डे आसा म्हणजे फ्रेंडाचें. सो शिव ना म्हाका तेंगेर घरा पावपाक. तेंचें घर न्ही ओल्ड घरान करता बड्डे. तेंच्यांनी कितें जालें खबर आहा चवथ उरलेलें गणपती हाडपाचें. सो आयज तेंच्या घरा गणपती हाडला. गिरी तेंचें घर. सो थंयच तेमी गणपती विसर्जन करतले आनी सांजचें बड्डे सेलिब्रेशन करतले. पण म्हाका आतां शिव ना तें गिरी व्हरून पावोवपाक. सो तें हांव पावलें ऋषंकाची मम्मी आपूण तुका व्हरपा येता हांव म्हटलें. सो पळोवया येयल्यार ती हांव वयता तेज्या वांगडा ना जाल्यार ना. सो सांजचें पळोवया कितें जाता तें. ओके सो जेयता. आयज तुमकां स्पेशल खबर आसा किंगफीश कटलेट आनी सोलकडी. ओके जेयता आनी डायरेक्ट तुमकां सांजचें मेळटा. ओके चला. सो सांज जाली आनी आमी हांगा रेडी जाल्ले आसा बड्डेक वचपाक. हेज्या फ्रेंडाच्या बड्डेक. हय सो तुमकां मेळटा शिवाक. काल तुमकां मेळोंक ना न्ही. सामको टायर्ड जाला हे पळय. बरो आयिल्लो न्हालो आनी बरो कपडे चेंज करून बसलो. हांवें म्हटलें या म्हटलें बड्डेक. ते मागीर म्हाका व्हरपा येतले. सो ताका आनी कित्याक त्रास हय का न्ही. सो म्हटलें वचून मेळोन येवया म्हटलें. आनी तो एका विचारता परत ऋतीक केन्ना येतलो ऋतीक केन्ना येतलो म्हणून. तो म्हटलें वचया चल. पळय तेणें गिफ्ट घेवंक जाय. चला. ओदोळ बरें गुडगुडटालो. हांव म्हणलें पावस पडटलो म्हणून. कितें केला रे. ऋषंका कार्ड केला खंय. चला थंय वचून मेळटा तुमकां. गिरी तेणें धाडलां म्हाका लोकेशन. तेंचें तें ओल्ड घर तें थंयसर आमी केन्ना पावूंक ना. ओके चला. हो पळय बड्डे बॉय गामान बुडला बड्डे बॉय. ऋषा हाय गो सगळ्यांक. आयज बड्डे ऋषंका घे तुका. हे ऋतिका की केला कार्ड. सोनिया सोनिया खंय हाय म्हण. केक कापले खंय आमी लेट पावले.
कित्याक बोवाळ रे तुमचो हांगा केलं न्ही आं सो बरें व्हडलें हांवें घर म्हणजे हेंचें जॉयंट फॅमिली आहा म्हणजे आतां हें घर बंद आसता न्हू गो हय फक्त चवथीक बीन मात तुमी सगळे वांगडा येता राव रे वाणी बरें आहा हो पळयता म्हाका बाबा वयता आमी चलया थँक्यू फॉर कमिंग तुमकां सांगलेलें आयज तेजे गणपती आसलेले जस्ट सकाळी हाडलो मागीर कितल्यांक केलें विसर्जन 5:30 विसर्जन केलें मागीर तुमचें बड्डे एक्चुली बड्डे न्ही हांगा आसलेलें सॅटर्डे न्हू गो काल आसलेलें बड्डे तेंच्यानी आयज केलें कित्याक जॉयंट खूब जाण लोक बी येयल्ले न्ही सो जालें बरे भशेन न्हू गो हय चला बरें सो जस्ट पावली आमी घरा विडियो एंड घेता ओके सो आयज आसा संडे सो आयज हांवें कांय व्लॉग घालूंक ना सो आयज न्ही 2 बड्डे आसलेले ओके आनी हो व्लॉग फाल्यां वयतलो मंडे सो मंडे बी एक बड्डे आसा सो आयज बड्डे आहा तांकां विश करता सो नांव आसा बी रिलेटेड हॅपी बड्डे रिमा विशींग यू मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे गॉड ब्लेस यू विथ गॉड गूड हेल्थ हॅपीनेस देवान तुजें हेल्थ बरें दवरचें हांवें देवा कडेन मागता सो वन्स अगेन हॅपी बड्डे रिमा नेक्स्ट आसा बी रिलेटेड हॅपी बड्डे इनोएल रिबेलो विशींग यू मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस देवान तुजें हेल्थ बरें दवरचें हांवें देवा कडेन मागता सो वन्स अगेन हॅपी बड्डे इनोएल रिबेलो आनी सो आयज बड्डे आसा तांकां विश करता परपेच्युआ फर्नांडीस विशींग यू मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस देवान तुजें हेल्थ बरें दवरचें हांवें देवा कडेन मागता सो वन्स अगेन हॅपी बड्डे परपेच्युआ फर्नांडीस ओके तो अशें आसलेले आयचे दीस कटलेट ट्राय करात आनी बड्डे आमी मातशी लेट पावली अशें ना जालेलें तेंचें कटींग मातशी लेट पावली आमी कित्याक तेंची आयज गणपती आसलेली न्ही खूब जाणां फॅमिली येयल्ली आनी तांकां बेगिना वचूंक जाय आसलेलें सो तेंच्यांनी बेगिना केक कटींग केलें सो बरें आसलेलें ओके सो चला हो ब्लॉग हांव हांगाच एंड करता व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करा शेअर करा आनी चॅनला सबस्क्रायब करात तर मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बाय टेक केअर Bye. I love you, friends. Please share, comment, and subscribe to my channel. Go Pizwas. बाय शिव बसला आई बिझी ते मराठी सिरियल पप्पा आईचा आवाजच ना ओके चला बाय